प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 25वो विसवोर वोड 14 ते 30 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्सीस 14 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच भाशेन आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून आनी तांचे कोळे आपली गिरेस्तकाय दिवन आपण एकदम पयशिल्ल्या देसांत एक मनीस वेतो आसलो जाल्ल्या पोरी सर्गींचे राज. एकल्याक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आप आपले कुवेती प्रमाणे. मागीर तो भायर सोरून गेलो. 5 तालेंत घेतलेले तो रोखडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलेले ताणेंय आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन कोळली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडले उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांच्या लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेले तो लागीं सोरलो आनी आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विस्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपण विस्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विस्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपण विस्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणेय लागीं सोरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणू. तुवें वोंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियेवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोनयान प्रतिपाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोंपूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लावंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो. परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतो आसलो. म्हणटच ताचे लागसो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलेल्यांक देव आनीकूय दितलो आनी तांची बोर जातली. पूण नासलेल्यांचें आसा तेंय देव काडून घेतलो. कित्याकूच उपकार नासलेल्या हे चाकराक काडून भायर काडोकांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दान कोरकारावन आसतली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां, तातूंत आमी पळयता की जेजू आयज तेगा चाकरांची वोपार घालता. आनी बाबणीनो, आमी खरे ही बारीक ही वोपार आयकत जाल्यार आमी पळयता की आपल्या चाकरांक दोनी अशें तालेंत दिता आपल्या कोत्तुवा प्रमाणे. म्हणजे सगल्यांक 5 दिना, सगल्यांक 2 दिना, सगल्यांक 1 दिना. ज्या मनशाक 5 तालेंत दिता ताका आपल्या कोत्तुवा प्रमाणे, म्हणजे ताका कितली कॅपॅसिटी आसली त्याच्या प्रमाणे दिता. तेच भाशेन दुसऱ्या मनशाक जी 2 तालेंत दिता तेजी कापस्ताद आसा त्याच्या प्रमाणे ताका दिता. आनी ज्या मनशाक 1 टॅलंट आसा ताका आपल्या कापस्तादा प्रमाणे दिता आनी दुसऱ्यांक एकल्याक तो दुसरे भाशेन ते टॅलंट दितात. आनी भाव भयणीनो, शेकीन जेन्ना तो पोत्तून येता, आतां तो हिशोब घेवपाक बसता आनी भाव भयणीनो, जो 5 टॅलंट घेता तो आनीक 5 कोत्ता, जाका 2 टॅलंट दिले तो आतां आनीक 2 कोत्ता, 4 कोत्ता. पूण जो मनीस ताका 1 टॅलंट मेवता तो लिंपून दवरता आनी तो आपणा सायबाक पोत्तून दिता आनी म्हणटा, तूं ज्या जाग्यार तूं वोंपी नाय थिंचो तूं लुंग सोदताय, देखून तुजो टॅलंट हांव पोत्तून कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या
शिवर्थो मनान जेजूक आयज कितें म्हणटा तो म्हणटा देव आसलेल्यांक देव आनीक वय दितलो आनी तांची भर जातली पूण नासलेल्यांक आसा तें देव काडून घेतलो जेजू अशें कित्याक काय म्हणटा आसलेल्यांक देव आनीकूय दितलो आनी तांची भर जातली पूण नासलेल्यांक आसा तें देव काडून उडयतलो वा भयणीनो आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या देवाक जाय आमी जबाबदारी घेवपाक वय तो आमकां एके भाशेन पदवी दिता देंवचाराचेर जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला तो आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां एक जबाबदारी दिता कसली जबाबदारी वचपाक आनी शिवर्तमान परगट करपाक पूण भाव भयणीनो जें आमकां ताणें दिलां तें आमी करिना जाल्यार आमी फकत बसून रावत जाल्यार दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवना जाल्यार जें आमचे कडेन आसा तें भायर सरोन वेतलें देव काडून वतलो म्हणटच ताणें जेन्ना आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिला कित्याक दिला आमी बरीं मनशां म्हणून ना कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला म्हणून आनी तो आतां आमकां फुकट आपलो पवित्र आत्मा दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां जबाबदारी आसता देवाचें उतर पाळपाक आमच्या जिवितांत जिवपाक आमच्या मनाची नोसणी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी आतां ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक कित्याक बाबा जें आमकांच मेळना तें आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता आमकां जें ना आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना पूण ज्या लोकां कडेन दिलां आनी ती आतां वापरनात म्हणजे बिश्टें बसून रावतात जो पवित्र आत्मा दिला तो वापरनात आनी बिश्टें आपलो टायम पास करतात तांकां देव खरेपणी जें दिलां तें काडून उडयतलो आनी एक दीस खास्तीचें फर्मण तांकां मेळटलें म्हणटच बाबा आमी खरेपणी भावार्थी जाल्या आमकां जबाबदारी आहा हें उतर आमच्या दिसपट्टे जिवितांत पाडूंक आनी देवाक आमी मानलेलीं कशीं मानूंक कित्याक आमी ताजें काम करूंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या स्वयमान आमच्या गोठायेन आमच्या शक्तीन आमच्यान करूंक जायना पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें आमकां दिलां आमी वापरपाची गरज देखून आयज बाबा खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर ह्या वेपारीचेर आमी नियाल करुया आनी आयज आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर पाडूंक सुरवात करुया आनी दुसऱ्या ताच्या उपरांत देवा आमकां हो हुकूम दिला जेजून आमकां जी हें जें आमकां फरमायलां वचोन आपलें उतर परगट करपाक ती आमी करपाक सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.